नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रुडंट 16 वर्साचे जाले. एक विश्वासपूर्ण अचूक अपडेट इन्फोटेनमेंटाचो पीपल्स कनेक्ट. देश विदेशातल्या गोंयकारांकडेन टीव्ही, सोशल मीडिया, ॲप ते यूट्यूब चॅनला मेरेन 24/7 मोबाईल कनेक्ट. आता नवी भरारी घेतना प्रुडंटाच्या ताफ्यांत प्रुडंट प्लस आणि प्रुडंट ब्रॉडकास्टाची भर पडल्या. प्रुडंटाच्या वाडदिसा परबींचो पावस असोच मोग आसचो. एक गजाल आमी केल्या, कारण प्रुडंटाचे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 लाखाच्या म्हाऱ्याक एपाची डावनलोड्स आसात आणि एक्टिव्ह युजर्स आसात. सो वॉट वी हॅव डन इज दॅट वी हॅव अपडेटेड द सेम ॲप. सो कोणाक परत दुसरी ॲप सोदपाची गरज ना. जे प्रुडंट ॲप तुमी इतले दीस इतली वर्सां वापरतात, दॅट सेम ॲप इज गेटिंग अपडेटेड अँड इट इज बिकमिंग प्रुडंट प्लस. ताजेर मेळटलें कितें? ताजेर तुमकां आमचो इंग्लीश न्यूजपेपर द गोवन एवरीडे मेळटलो, आमचो मराठी न्यूजपेपर गोवन वार्ता मेळटलो, कोंकणी न्यूजपेपर भांगरभूंय मेळटलो. त्याच बरोबर तुमकां आमचे मराठी चॅनल गोवन वार्ता लायव्ह मेळटले. हेज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. आमचे सिंधुदुर्गा भितर कोकणसाद टीव्ही चॅनल आसा आणि कोकणसाद लायव्ह आसा. कोकणसाद न्यूजपेपर आणि कोकणसाद लायव्ह टीव्ही चॅनलय बी ह्याच ॲपाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. इतलेच न्ही, तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटली. वी हॅव इंटिग्रेटेड लायव्ह स्ट्रीम्स ऑफ ऑल दी चॅनल्स ऑन इन दीस ॲप. प्लस वी हॅव इंटिग्रेटेड ऑल न्यूजपेपर्स इन दीस ॲप. त्याच प्रमाणे आमचो एक प्रयत्न आसा की आनीक सोंपें करपा खातीर की लोकांक जाता तितले कमी त्रास पडपाक जाय. वी आर ट्रायंग टू अटेम्प्ट दॅट फ्रॉम टुमॉरो एवरी मॉर्निंग ऑल अवर न्यूजपेपर्स विल कम टू युअर मोबायल फोन एज अ नोटिफिकेशन. यू हॅव टू जस्ट ओपन देम अँड यू हॅव टू रीड देम. सो सकाळ फुडें तुमी जेन्ना उठटले तेन्ना जशें आमचें ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन येता, त्याच तरेन आमच्या सगळ्या न्यूजपेपर्सांचे नोटिफिकेशन तुम्ही उठले की तुमकां डायरेक्ट मोबायल हातांत घेतलो की पेपर वाचपाक मेळटलो. वन थिंग आय कॅन से की एज ऑफ टुडे वी वूड बी ऑन स्पॉटिफाय, वी वूड बी ऑन एपल, वी वूड बी ऑन एमेझॉन, वी विल बी ऑन यूट्यूब म्युझिक अँड वी विल बी ऑन गुगल ट्यून्स. सो ह्या 5 मेजर प्लस वी आर एडिंग मोर प्लॅटफॉर्म्स इन द कमिंग डेज. बट हे जे 5 मेजर आसात. सो मोस्ट ऑफ यू हॅव स्पॉटिफाय. सो फ्रॉम टुडे you can listen to Prudent on Spotify. So everywhere Prudent podcast will be available on all these 5 major platforms. At least from today we are there. I think the currency that you're dealing with now is not money but is information, and content is going to be effectively the new currency. It is the new currency in the world today. We're in the space where your information, if it's solid, if it's correct, and if it's relevant, will attract the largest value. And that value will only be understood with the associations that you make over this period of time. Your numbers are really great. आणि गोव्यामध्ये तुमच्यासारखं नेटवर्क असणं हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. इन्फॉर्मेशनसाठी, कॉन्टेंट क्रिएटरसाठी. तुमच्यासाठी काही गोष्टी खूप सोप्या आहेत, कारण तुम्हाला आत्ता तुमच्याकडे ऑडियन्स आहे, तुमच्याकडे ट्रस्ट आहे, तुमच्याकडे फेसेस आहेत, तुम्ही लोकांच्या घराघरात पोहोचलेले आहेत, लोकांना माहिती आहे की तुम्ही काय करता. सो तुम्हाला या पेडिस्टलवरनं आत्ता वर जायला खूप गोष्टी सोप्या होणार आहेत. आणि त्या करायच्या काय, कशा करायच्या? एक, रिस्क घ्या, पण जर आपण पडलो ना तर तिकडे असं वाटून घेऊ नका, यार आत्ता माझी चूक झाली, आता नाही, ह्याच्यापेक्षा पुढे काही होणार नाही. आपण डिजिटलमध्ये 10 वेळा फेल होणार, होऊ द्या, काही होत नाही. जर आपण रिस्क नाही घेतली ना तर मग आपण काही करू शकत नाही. हुंवार वादळान जातले लुकसाणीचेर सरकाराकडच्यान शेतकारांच्या हातार धड अर्दी सुद्धा भरपाय पडना. पीक पिड्ड्यार आणि वर्साची वर्सां त्रास काडून वाडयल्ली झाडां काबार. फाटल्या 3 वर्सांचो डेटा पळयल्यार शेतकारांक 40% सकल भरपाय, कांय जाणांक तर 2% सुद्धा दिवन घुटलायल्यात. लुकसाणीचो एस्टिमेट 20 कोटी, फारीक फक्त 8 कोटी. खासा रिपोर्ट. फाटल्या 3 वर्सांत चोकटे वादळ, हुंवार आणि दर वर्सा देमायज पावस पडून जावपी लुकसाण आणि भरपायेचो हो डेटा. शेतकी खातें ग्राउंडार वचून लुकसाणीचो एस्टिमेट करता आणि त्या शेतकाराक सरकार केल्या त्या एस्टिमेटाच्या अर्द्यान सुद्धा लुकसाण भरपाय दिना.
वर्ष 2019 ते वर्ष 2022 या 3 वर्सात तोकटे वादळ धरून बारीक बारीक हुंवार पयले. या 3 वर्सात 7,016 शेतकऱ्यांचे लुकसाणीचे क्लेम्स आयल्यात. तिनूय वर्साचो शेतकी खात्याचो लुकसाणीचो एस्टिमेट 20 कोटी 32 लाख. सरकारान शेतकऱ्यांक भरपाय फारीक केली ती 8 कोटी 26 लाख रुपयांची. शेतकी खात्याच्या लुकसाणीच्या एस्टिमेटाच्या फकत 40%. इतल्यार ना, कांय शेतकऱ्यांक तर लुकसाणीचे 2%च भरपाय मेळ्ळ्या, थोड्यांक 100% मेळ्ळ्या. सरकाराचो अधिकारी ग्राउंडार वचून हे लुकसाणीचो एस्टिमेट करता. मात शेतकऱ्याच्या पदरात निराशाच. शिवोलेच्या एका शेतकऱ्याचे लुकसाण जाले 98,000. सरकारान दिले 10,000, एस्टिमेटा परस 10%. रेश मागुसच्या एका शेतकऱ्याचे लुकसाण जाले 22,000. सरकारान दिले 2,000, एस्टिमेटाच्या 9%. निल्लाच्या एका शेतकऱ्याचे लुकसाण 24,000 रुपया. सरकारान दिले 1,000, एस्टिमेटाच्या 4%. कोलवाळच्या एका शेतकऱ्याचे लुकसाण 80,000 रुपया. सरकारान दिले 1,750 रुपया, एस्टिमेटाच्या 2%. अश्यो कितल्योश्योच केसी ह्या लिस्टात दिसतात. इतल्यार सोंपना. बाबू कवळेकार शेतकी मंत्री आशिल्लो तेन्ना केपेचे चडशे आनी हेर कांय तालुक्यांतल्या कांय शेतकऱ्यांक 100% लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या. ह्या 3 वर्सांत केपेच्या शेतकऱ्याच्यो 400 वयर क्लेम. केपेच्या चडशा शेतकारांक सरकाराच्या एस्टिमेटा प्रमाण 100% भरपाय. दिवचलच्या साळ, पिळगांव, पेडणेच्या आनी हेर तालुक्यांतल्या कांय शेतकऱ्यांक 100% भरपाय मेळ्ळ्या. हेर वाठारांतल्या शेतकऱ्यांच्या हातार एस्टिमेटाच्या 40% ते 2% भरपाय. वादळां, हुंवार शेतकऱ्याचे पिकूय पिड्ड्यार करता आनी वर्साची वर्सां त्रास काडून वाडयल्ली पिकावळ काबार. वेळ प्रसंगाक आसता तो सरकाराचो आदार. सरकार कातर मारूंक लागलें जाल्यार वाली कोण? प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पणजे वाठाराचे रचनेक लागून आनी दर्याचे भरतेर आदीं पणजे पावसान बुडटाली आनी आजूय बुडटा. पोर्तुगीजांचे तेंपार ड्रेनेज सिस्टम सारकी आशिल्ली, उपरांत तोडफोड जाल्या. खार फुटीन सांतिनेज क्रीक अशीर जाला म्हूण स्मार्ट सिटीवाले सांगता. स्मार्ट सिटीच्या प्लॅनान 80% बुट्टी कमी जावं येता. राजधानीचे बुट्टेचो इश्यू घेवन प्रुडंटान स्मार्ट सिटीवाल्यांक गाठले. आता पेंजीम जे आसा ते ब्रॉडली आमी 3 पार्ट्सान डिवायड करपाक जाता. वन इज द रुआ दे ओरेम क्रीक, आसा ती अल्तिनो हिल, दिस इज इन ग्रीन. मागीर एक आसा ते आमचे सांतिनेज क्रीक हियर, आनी इन येलो इज द सेंट्रल पेंजीम, 18 जून रोड, AB रोड म्हणटा ते. सो कितें जाता, जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक ड्रेन जाता रुआ दे ओरेमान इस्टर्न सायड. मागीर एक पार्ट ड्रेन जाता सांतिनेज क्रिकान आनी एक पार्ट ड्रेन जाता आमचे सेंट्रल पेंजीमान. सो to target all these issues, you need 3 solutions. So that we have taken up under Smart Cities mission. Panjim is flooding from a very long time. Ashe na ki recently floods zata. Here you can see this is the EDC Pato area. So it was marshy land with salt pans, that kind of a situation. This is in the 50s. Ani Rua de Orem asa wo area. Wo around 60s acho photos asa. So tenna te mangroves bhi kai asuna. So ani ek situation zata ki in good faith log mangroves and all they have planted in the 80s and all. But that situation has aggravated our problem. आमी जे surface drainage issue आसा ते सॉल्व करतले. सो एका सॉल्व करपाक आमी WRD वांगडा एक प्रोजेक्ट घेतला, फ्लड मिटिगेशन एट माला अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन. दॅट इज अ 17 crore प्रोजेक्ट. ते प्रोजेक्टान आमी कितें करता, हे सगळे जे उदक येता ते आमी हाडटा माला लेकान आनी थंय आमी डिसिल्टिंग करून स्टोरेज कॅपॅसिटी वाडयला आनी मागीर ते उदक आमी पंप करतले रुआ दे ओरेम क्रिकान. सो PWDच्या अंडर आमी 7 कल्वर्ट्स एंड ब्रिजीस ते सगळे आमी न्यू करता आनी रेनोवेट करता. सो दे शूड नॉट बी एनी बॉटलनेक इन द क्रीक. सो वॉटर फ्रीली फ्लो जावपा जाय. आमी तो 3.4 kilometers जो आसा ताका डिसिल्ट करता. दे वील बी अ स्टोरेज कायंड ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर एरिएशन. सो वी वील स्टोर वॉटर फॉर सम टायम नियर द STP that you can go and check that behind. आणि that will be stored for some time. We will aerate it, check the water quality and then release the water. आणि कशें आसा की जे सायड लायन्स आसा ऑफ द क्रीक, ईस्ट बँक, वेस्ट बँक, दे आर नॉट वेल डिफायन्ड एंड प्लस देर इज नो एक्सेस टू द क्रीक. सो दॅट वी आर इम्प्रुवींग थ्रू दीस प्रोजेक्ट एंड दॅट ऑलमोस्ट 1.6 kilometers वी आर ट्रायंग टू डू. पणजे कित्याक बुडटा पावसान? कित्याक पुर्तुगेजांनी प्लॅन केल्लो तो सगळो असो आशिल्लो की खंयच्यानूय जर उदक आहा तें उदक लास्ट नदयेन पावूंक जाय. सो जे कान म्हणून पयलीं आशिल्ले ते कान आतां बंद जाल्या. व्हडले व्हडले प्लॅनर हाडले, एक स्पेनाच्यान आयली, मागीर एक सिंगापूरच्यान आतां ते कोण ते स्मार्ट सिटी म्हणटा ते पळयता HOK म्हणून. बट बेजीक थिंग तांची चुकता खंय?
तोय ताजेय मत अशें आहा की लोकल आर्किटेक्ट लोकल प्लॅनर्सांक ते घेनात. कर्नाटका सावन गोंयांत तस्करी करतना 2220 किलो बीफ जप्त केले. 5 जाणांक अटक केल्या. 2 खानापूरचे, 3 धारवाडचे. बाजारांत ह्या बीफाचें मोल सादारण 3 लाख मायज. बीफाची तस्करी जावपाची आसा म्हूण रामनगरच्या पुलिसांक आदी म्हायती मेळिल्ली. लंपी व्हायरसाचें दुयेंस पातळिल्ल्यान सध्या गोरवांच्या मांसाच्या आयातीचेर गोंयांत बंदी आसा. 3 वाहनांतल्यान गोंयांत गोमांसाची तस्करी जाता अशी माहिती रामनगर पुलिसांका मेळिल्ली. त्यानुसार आनमोड चेकपोस्टाचेर आयज सकाळी कारवाई करून सुमारे 3,10,000 किमतीचे 2220 kg गोमांस रामनगर पुलिसांनी जप्त केले आसा. ह्या प्रकरणात जे संशयीत आरोपी आसा 5 संशयीत आरोपींक अटक केल्ली आसा. तिच्यात 2 खानापूरचे तर 3 आळनवार हांगासरले आसा. 3 वाहनांतल्यान हे मांस वाहतूक केले जायत असले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आनी आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीची काल जयंती. गांधीजींची 153वी जयंती. पोन्न्या गोंया गांधीजीच्या पुतळ्याक मुख्यमंत्र्यान हार घालून सरकाराचे वतीन आर्गां ओंपली. पोन्न्या गोंया जाल्ले कार्यावळीन मुख्यमंत्र्यान आदल्या सर्गेस्त प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीकूय आर्गां ओंपली. पणजे काँग्रेस हावजातूय गांधी जयंती. ह्या दिसा तांकां याद करता आसतना आनी त्यांच्याच पासून प्रेरणा घेता आसतना आमी म्हणटा स्वभाषा आसतली, स्वसंस्कृती आसतली, स्वावलंबन आसतलें, स्वच्छता आसतली, समानता आसतली, समरसता आसतली आनी स्वदेशाचो आग्रह आमी सगळे जाण धरतले. आणि निश्चित आमी जर म्हणटले की गांधी जयंतीच्या निमित्तान गांधीजीक खऱ्या अर्थान आमी आर्गां ओंपतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या स्वधर्म आनी स्वदेशा स्वभाषा हाचो जर आमी निश्चित रित्या जर आमी योग्य जर आमी त्या दृश्टीन वचपाक लागले जाल्यारच खऱ्या अर्थात गांधीजीक आमी श्रद्धांजली दिली अशें म्हणटले. काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस हावजांत तशेंच म्हापशा गांधी आनी शास्त्री जयंती मनयली. It is a dream which all of us have, and I think that the time has come because history is a cycle. History repeats itself, and why I say this is we are seeing the good times, and now we have started the eclipse of the bad times, and I think we have to start a new revolution in style of Mahatma Gandhi to free our country from divisive elements. And it is only when we follow the ideals of the great Mahatma. Bureau Report, Prudent. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. फोंड्या नगरपालिकेन आपल्यो तितल्यो आदल्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडल्यो. 8 गाडयो स्क्रॅपाक काडल्यात. कितली वर्सां जाली त्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो जळीमळी पडिल्ल्यो दिसताल्यो. पालिकेन गाडयो स्क्रॅपाक दिवपाचो थाराव घेतला. प्रुडंटान ह्या आदी फोंड्या रस्त्या कडेन स्क्रॅपाक सोडिल्ल्या गाडयांचो रिपोर्ट केल्लो. पालिका ताचेर उलोवंक सोदिना. आमी पळयता फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाच्यो खुबश्यो गाडयो आहा ह्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा आनी स्क्रॅप जाल्ल्यो आसतना अशें दिसता की ह्यो जळमाळा एक एक कडेन आमकां वसत थंय दिसता सिटीन. आयज जेन्ना एका चेअरपर्सनाक जेन्ना मेळ्ळें आनी ह्या बद्दल जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलां की ऑलरेडी ह्यो ज्यो 7-8 ज्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा इतल्या वर्सांच्यो त्यो ऑलरेडी ऑप्शन केल्लें आसा तेंचें आनी टेंडर करून ह्यो स्क्रॅपाक दिवन तेंचे ऑलरेडी जे इन प्रोसेस आसा तश्योच ह्या गाडयेचे स्क्रॅप जाल्या तेंच्या बदलाक तांकां रिप्लेसमेंटूय गाडयो येयल्ल्यो आसा. पण आतां कितल्यो स्क्रॅप केल्या? 8 किलो स्क्रॅप. म्हणजे खंयच्यो गाडयो आहा भितर म्हणल्यार जेन आसा, एसेंट आसा, ओपर आसा आनी ट्रक आसा. सगळे स्क्रॅप जाला. सगळे आमी रिपोर्ट मागयलो. रिपोर्ट मागून आतां आमी स्क्रॅपाक SWMची हें आसा एजन्सी थंय आमी धाडले. रजिस्ट्रेशन घेवन आमी ते धाडटले. सो ऑलरेडी तुमकां तेच्या बदलाक रिप्लेसमेंट येयल्ल्यो आहा गाडयो? थोडी 2 आयल्या. 2 आयल्या. JCB आसलेली तुमचे ते कितें आसा ऑलरेडी वर्किंग भितर आसा? JCB आसा वर्किंग आसा न्ही. वर्किंग आसा. पण आतां टोटल कितल्यो वर्किंगान आसा गाडी? कसली गाडी? ह्यो तुमचे आतां बाकीचे म्हणजे गार्बेज कलेक्शन आनी त्या संदर्भात म्हणटा. शॉर्टेज आहा तुमकां कितें काय ना? शॉर्टेज काय ना.
आतां स्टेप आसा ती आमी हें करता आमकां नवें घेवपाक आमी ट्राय करता रिपोर्ट. सो ऑलरेडी प्रोसेस जाल्लो आसा. रेजोल्युशन घेवन हय प्रोसेस चालू आसा. रेजोल्युशन घेवन आमी SWMC धाडटले तेंच्या आमकां मागीर अप्रूवल येतकीच मागीर आमी शॉर्टेज ना ना गाडये शॉर्टेज ना. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. उसगांव MRF लागसार टेम्पो आनी स्कुटरीच्या एक्सिडंटान एकलो सोंपलो. स्कूटर चलोवपी तिस्क उसगांवचो मुन्ना नदाफ म्हणटा तो 25 वर्सांचो तरणाटो आगताक सोंपलो. पुलिसांनी वाळपय सोनाळचो टेम्पो ड्रायव्हर उल्हास गांवकाराक धरलो. मुन्ना नदाफाचो पोस्टमॉर्टम करून बॉडी ताच्या फॅमिलीक दिल्या. नागवा सर्कला कडेन थंयच्या रवी शिरोडकाराचेर हल्ल्याचे केसींत पुलिसांनी आनीक 3 धरले. शेनवारा एकल्याक उखलिल्लो. साळगांवचो सिद्धांत मांद्रेकार आनी अमन शिरोडकार तसोच कामुर्लीच्या शैलेश नायकाक उखल्लो. पुलीस आनीक 8 जाणांक सोदतात. शेनवारा फांतोडेर 2 गाडयांनी आयिल्ल्या गँगान रवीचेर हल्लो केल्लो. ताका मेडिकलान घाला. सरकार उदकाची बिलां वर्सान वर्स वाडयत आसा. BJP आड केल्ल्या मतदानाचो सूड घेता काय विकते घेतिल्ल्या आमदारांचो खर्च वाशील करता काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. ते वटेन सरकार मायनिंग सुरू करपाचें नांव घेना. मायनिंग ब्लॉक्स पावणेर काडून कोणाचे तरी भरीक घालूंक सोदता म्हूण दुबाव. काँग्रेस म्हणटा सुरू करात मात भ्रष्टाचार जावंक जायना. आज होच सरकार ह्या उतराचेर यू टर्न मारता आनी उदकाची दर वाड करता. म्हळ्यार हे केदो व्हडलो घातकी तो पळय आसा. हो उदकाक पसून गोंयकारांक पातीशेर करूंक सोदता. काय गोंयकारांक BJPक मत मारलें ना म्हणून पनीश करूंक सोदता काय कितें अशें गोंयकारांच्या मनान प्रश्न पडला. दुसरो प्रश्न असो आहा की हें केन्ना तो वाडयता. जेन्ना सगळे 8 ओपोजिशन आमदारांक विकते बी घेवन जातकच आतां तो दर वाड करता. म्हणटकर ओपोजिशन आमदारांक विकते घेवपाचे पयशे तो गरीब जनते कडच्यान रिकवर करूंक सोदता काय कितें असोय प्रश्न गोंयकारांक पडिल्लो आहा. मायनिंग ब्लॉक्स पावणेर काडून कोणाचे तरी भरीक घालूंक सोदता म्हूण दुबाव. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 म्हयन्यांनी आमकां मतां मारा आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाचे हांकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट गेले तेल लायत म्हणटा ते. आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळीं गोंयची मिना खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तेंचें चालू आहा. हाजेर एक सिद्ध जाता की मुख्यमंत्र्याची टार्गेट म्हणटा ती ते मायनिंगाचेर धर नाल्यार नवे जुवारी ब्रिजाचेर धर नाजाल्यार ते मोपा एअरपोर्टाचेर धर. ही टार्गेटां म्हणटा ती फक्त तारख्यो ज्यो तारख्यांक अर्थूच ना. काँग्रेस म्हणटा सुरू करात मात भ्रष्टाचार जावंक जायना, फेवरेटिझम जावंक जायना. We will cooperate with the government because we don't want to oppose. आमी लोकांची भलायकी चिंतात, आमची लोकां बऱ्या पासत चिंतात. And we will help whatever is required. But there should not be any corruption in this. There should not be any favoritism. And there should not be any deprivation of our Goan people with this mining activity resumption. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कवळ्या GTDCचे टुरिस्ट संकुलाची दशा. बंद पडिल्ले हे संकुल जाग्यार घालूंक आमदारान फुडें सरचो म्हूण पंचायतीक दिसता. GTDCच्या चेअरमॅनाक विचारल्यार तो म्हणटा बंद पडिल्ले ते प्रॉपर्टीचे टेंडर काडून येणावळीची व्यवस्था करपाचो विचार आसा. आमदार म्हणटा हॉस्टेलाची गरज ना. थंय ड्रायव्हर हेर लोकांक टॉयलेट्स आनी बाकीच्यो सुविधा करच्यो. म्हाज्या फाटल्यान हे टुरिस्ट हॉटेल जे कितली वर्सां जाली आतां बंद आसा आनी एकमेव हें टुरिस्ट हॉटेल जे आसा हांगासर कवळ्या वाठारांत. म्हणल्यार जे शांतादुर्गेचें देवूळ आसा, एक पर्यटक स्थळ आनी हांगासर हजारांनी लोक भायले परदेशांतले लोक हांगासर येता आनी हे हॉटेलान हांगासर एक टायमार टुरिस्ट बसी लागताल्यो. एका वेळार बरो धंदो करपी हे आस्थापन. कवळे पंचायतीकूय दिसता आमदारान हॉटेल जाग्यार घालूंक यत्न करचे. आम्ही फाटल्या 5 वर्सां ताचेर खुबसो विचार केल्लो की आमचे माजी सरपंच राजेश कवळेकर तेणी प्रत्येक फावट तुमकां सांगलेलें आसतलें आनी तें आमी अशें खुबशें ट्राय केलें कितें करतलें अशें म्हणून. पूण म्हाका दिसता की आमच्या आमदारान तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हॉटेलांतल्यान येणावळ हाडूंक GTDCचो विचार. ज्यो प्रॉपर्टी कांयच इनकम दिना आमकां ते सगळ्यो आमी कोणाच्या जाल्यार कोणाच्या म्हणजे ताब्यान दितले टेंडर करून ऑफिशियली आनी तेजे सगळे रेव्हेन्यू बिवन्यू आमचे GTDC चालू जातले अशा पद्दतीची आमची योजना आसा. आमदार म्हणटा हॉस्टेलाची गरज ना. कितें जाय पयलीं तांणी म्हाका मेळचें GTDCच्या ऑफिसरांनी GTDC कितें करपाक जाय तांणी म्हाका सांगचें
म्हज्या पंचायतींत म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत काम करता आसतना कोणूय ऑफिसर कितें डिसिजन घेवंक शकना, कारण ते चलूं शकना. ओगीच सरकाराचे पयशे मेळत थंय मोडटले. त्या पेक्षा तो योग्य मार्गान योग्य मनशा पर्यंत, गरीब मनशा पर्यंत कशें पावोवपाचें. गणेश गांवकाराक त्यो गोश्टी खबर नासतल्यो, कारण गणेश गांवकारान हांव उलयतां, म्हाका कांय ना, म्हजें आनी ताचें रिलेशन एकदम बरें आसा. आमकां थंय गरज आसा ती टॉयलेट्स, बाथरूम अशें हेची. कोळेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. नवरात्रांचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचें अट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया रामनाथी कामाक्षीचे मखर आनी बांदोड्यान नागेश महारुद्राचे 6व्या रातीचे मखर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.